आज इस चाय के स्वाद में कुछ खास बात है। देखते हैं खाना कैसे बनाती है। भाभी, मेरे लिए सब्जी रोटी। भाभी, मेरे लिए स्पेशल बासमती राइस। डॉक्टर साहिबा, सबकी पसंद का ख्याल कैसे रखोगी? मेरी भी कुछ डिमांड है। एक डॉक्टर होने के नाते सेहत का ख्याल रखना मेरा फर्ज है और एक बहू होने के नाते परिवार वालों का दिल जीतना भी मेरा फर्ज है। ये सब पॉसिबल हो पाया है पंचामृता की वजह से। इंडिया का फर्स्ट फोर्टिफाइड राइस और इनके सारे प्रोडक्ट जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं। आई सर्टिफाइड, वेयर फूड इज फोर्टिफाइड। नमस्कार, आयच्या हेडोनात तुमकां सगळ्यांक येवकार। आज आमचे बरोबर अशी लिडर आसात जे विरोधी पक्षांचेर उलोवपाक शकतात, सत्ताधाऱ्यांचेर उलोवपाक शकतात आणि जांची प्रोफायल आज गोंयापुरती मर्यादित ना, ती राष्ट्रीय मळाचेरूय आसा। ते काँग्रेसीचे ज्येष्ठ फुडारी, CWCचे परमनंट इन्वायटी गिरीश बाब चोडणकर। गिरीश बाब, हांव सुरवात ज्या विशयाक हांवें हात घाल्लो ताजे वयल्यान करता, कारण तुम्ही एक अशी लिडर जे ओपोजिशना असताना सदांच एग्रेशन दाखयतात, आंदोलनां करतात, रस्त्यार देंवतात। सद्याक काँग्रेसीचेर मागीर येवया आमी। ओपोजिशनाची जर परिस्थिती पळयली, तुमचे सारकी लिडराचो घुसमटमार बी जायना? सद्याक पळयलें जाल्यार डेफिनेटली बेजार येता, फ्रस्ट्रेशन येता, कारण आयज जो गव्हर्मेंट चल्ला तो सगळे मळांचेर फेल, करप्शनान सारको हायस्ट जाल्लो आसा। जॉब स्कॅमाचेर पळयलां आसतलें, लँड कन्वर्शन तितून तर हेंच ना। मदीं जे मेगा प्रोजेक्ट्स जे आयले, जुवारी मागीर नॉर्थ गोवा थोडच्यान ते मातशें जालें, परत सगळें पंचर जालें। हें सगळें पळयलें जाल्यार खरेंच फ्रस्ट्रेशन येता। म्हाका ते येता, म्हाका दिसता कार्यकर्त्यांकूय येता, वोटरांकूय येता की हो कसलो सरकार चल्ला काय म्हणून। आनीक हांव म्हणटा हें कसलें ओपोजिशन चल्लां काय म्हणून। तुमच्या तोंडांतल्यान जी हांवें वाक्य आज आयकलीं ती ओपोजिशन लिडराच्या तोंडांतल्यान आयकल्यार म्हयने जाले। जालें कितें, गोंयांक पयले फावट हांव असो मुख्यमंत्री पळयला जो सगळ्यांक मॅनेज करता। म्हणजे तो ओपोजिशन अशें म्हणून दवरपाक सोदना। थोडे कोण ओपोजिशन जे आसात एसेंब्लीन तेंकां करतात, तांकां सुद्दां एसेंब्लीन कशें ब्लॉक करपाचें ही युक्ती तो लडोवन प्रॉपरली आपले एसेंब्लीचे ओपोजिशन सुद्दां ब्लॉक करता। फ्लोर मॅनेजमेंट सारको परफेक्ट करता। म्हणजे थंय कळना एक्चुअली रुलींग ओपोजिशन कितें म्हणटा कांयच कळना। ती आमच्याय जाला परिस्थिती सध्या, रुलींग आनी ओपोजिशन कोण तो कळत ना। सो ह्या परिस्थितीक लोकां भितर खूब चिंताय आसा आनीक फ्रस्ट्रेशनूय आसा। तुमी रुलिंगांतले ओपोजिशनाचे तेन्ना उलयतलो तेन्ना हांव खूब जाणां कडेन उलयता आसतना सांगता की सद्या जो प्रमोद सावंत जो आसा तो सगळें मॅनेज करता, परफेक्ट मॅनेजमेंट असो मुख्यमंत्री हांवें हेजे पयलीं पळयलो ना। म्हणजे इतलो करप्ट आसुनूय बीन तो तें व्हरता, तो कॅश फॉर जॉब स्कॅम जो इवन नॅशनल लेवलाचेर पावलो, पूण तो कसो कील केलो हें कोणाकूच कळना। म्हणजे ही एक्चुअली तेजे टॅलंट एप्रिशिएट करपाचें जालें। तुम्ही ताका एप्रिशिएट करतात आनी एक गजाल तुम्ही मान्य करतात की सगळे ओपोजिशन मॅनेज जालं म्हणून। सगळेच म्हणना हांव, जे हें आसा ताका सॉफ्ट करप, आमी पंचर करप म्हणटा पळय, तशें करून। म्हणजे तो कितें करता, तो एग्रेसीव सडन इश्यूज आसात ते ओपोजिशनाक घेवपाक दिना। तो म्हणटा लायट इश्यूज घेयात। ओपोजिशनान इश्यू घेवचे पूण खंयचे लायट घेवचे, सामके व्हडले इश्यू आसात जे ताका मार बसतात ते घेवचे। पूण सद्याक चल्लं कितें, तुम्ही ओपोजिशनाचे सुद्दां स्क्रिप्टी मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्याचे रेडी जावन पावता म्हूण सांगतात। हांव एक्झॅक्टली ते म्हणटा, हांव तूं सांगलें तें तुम्ही सांगलें म्हाका, हांव खंय घालता तोंडाक। तो कशें मॅनेज करता खबर ना म्हाका, तेजी कला कितें म्हणटा तें खबर ना। हांवें मनोहर पर्रीकराक सारको अपोज केलो,
मनोहर पर्रीकर म्हणटा तो सारको ओपोजिशन ताका भिताले हम्म. त्या टायमार, म्हणजे तो भंय निर्माण करून ओपोजिशनाक मॅनेज करतालो. त्या टायमार हांव एग्रेसिवली तेजे बरोबर रावलो म्हणून बरोबर. हांव एक लिडर जावपाक पावलो. पूण हो कितें करता, हो ओपोजिशनाक परत एटॅकूच करना. सपोज तेजेर जर एटॅक केलो हम्म. तो ओपोजिशनाक हातूच घालना, तो ओपोजिशनाक रिप्लायकूय दिवपा वचना. पूण तो ओपोजिशनाक कसो थंड करता तो म्हाका तेजी जादू तो अजून कळना. हम्म. ही तेजी ही कळाशी म्हणटा तुम्ही. एक्चुअली गोंयांत जर पळोवपाक गेले जाल्यार सरकारा भितरूच रुलींग आनी ओपोजिशन आसा. हय. हांव डायरेक्ट नांव घेता. ओपोजिशना भितर सध्या रुलींग आनी ओपोजिशन आहा. हांव डायरेक्ट नांव घेता. हय. म्हणजे गोंयांत जे आमी हें चलता फुटबॉल कितें म्हणटा ताका GPL ISL हय. फुटबॉलाच्यो, तश्यो गोवा पॉलिटिकल लीग चलता. हा. आनी त्यो 2 टिमीचो एक टीम आसा ती प्रमोद सावंतली हा. आनी दुसरी टीम आसा ती विश्वजीत राणीची. ओके. आनी हातूंत भितर रुलिंगांतलेच न्ही तर कितलेशेच ओपोजिशन प्लेयर सुद्धा त्या टिमीन मार्क जाल्ले आसात. हा. म्हणजे थोडे ओपोजिशनाक CM यूज करता विश्वजीताक टार्गेट करपाक, आनी थोडे रुलिंगा भितर ओपोजिशनाक विश्वजीत यूज करता CMाक टार्गेट करपाक. हा. हे ते सारके हे तर थोड्यांक जेन्ना पॉलिटिक्स कळटा तांकां ते सगळें कळटा. म्हणजे आयज गोंयांक फायट कोण करता, सरकारांतलेच 2 पक्ष. हो म्हणटा आपूण रुलींग प्रमोद सावंत, तेन्ना विश्वजीत म्हणटा ओपोजिशन. जेन्ना विश्वजीत म्हणटा आपूण रुलींग तेन्ना प्रमोद म्हणटा ओपोजिशन. म्हणजे एक्चुअली ही फायट गोंयांक चल्ल्याक ती रुलींग आनी ओपोजिशन म्हणजे सरकारा आनी भायर न्ही, सरकारा भितरूच 2 गट झगडटा. आणि ओपोजिशनातले जे मेंबर आसात जे ह्या दोनूय टिमीक खेळटा म्हणटा तुम्ही, ते बी कशे खेळटात? तांगेले इक्वेशन कितें? कारण फुटबॉला भितर आमी पळयला जेन्ना एक क्लब सोडून एक प्लेयर दुसरे क्लबाक जॉईन जाता तेन्ना आमी आयकतात की एक $50 मिलियन डील जाली, $30 मिलियन डील जाली, $20 मिलियन डील जाली. हांगाय बी प्लेयर अशेच चेंज जाता म्हणटा तुम्ही, ट्रान्सफर जातात. कित्या खातीर जाता आनी कशें जाता म्हाका खबर ना. पूण तुका खबर नाल्या आनी कोणाक खबर आसतलें? पूण ते दिसता, हा. म्हणजे सारकें क्लियर दिसता की दोगूय एकमेकाचे टार्गेट करीत असतात आनी ते सगळे आपली शस्त्रां यूज करतात. आनी ती असेंब्लीनी दिसतात, असेंब्लीचे भायरूय दिसतात. जे इश्यूज CMाच्या गळ्या कडेन पावतात ते तो आपल्या हांकां धरून काडटात, जे विश्वजीताचे हेजेर पावतात ते काडटात. पूण ही गेम सगळे हांचे भितरूच उरलेली आसा. आनी ती ओपोजिशन खंय आहा ह्या सगळ्या गजाली भितर? म्हाका सुरवाती सावन तोच प्रश्न. ओपोजिशन घेतात, आमचो पक्ष सुद्दां आमी घेतात मदीं मदीं इश्यूज. हय. पूण ज्या तरेन आमी मुख्यमंत्र्याक एक्सपोज करपाक जाय आशिल्लो, मुख्यमंत्र्याचेर अटॅक करपाक जाय आशिल्लो, तो जायना. थोडे ह्या गेमी भितर प्लेयर आसा ते दोगांकूय खेळटात. हय. म्हणजे ते CM बरोबर खेळटात आनी ते विश्वजीता बरोबर. ती तांची कळाशी. पूण म्हाका एक गजाल सांगात हांव कोण मॅनेज जाला ते तुमकां विचारना, कारण ते मातशें म्हाकाय खबर आहा ती नांव घेवप म्हळ्यार आमचे गोंया भितर मातशें कुसता. कोण मॅनेज जालो ना असो दिसता तुमकां? एक नांव सांगात. गोंया ओपोजिशन आसाच थोड्यांनी. हय. हांवें जर 1-2 सुद्दां नांव घेतली हय. बाकी जाले म्हणटले सगळे ते गणित घालपाक सगळें इजी जातलें. हय. आनी हांव एक ओपोजिशनाचो एक जबाबदार पक्षाचो हांवें ते डायरेक्ट बाय एंड लार्ज म्हाका दिसता गोंयांक हे पिक्चर जवळ जवळ कळटा. कारण म्हाका ज्या तरेन लोकांचे फोन येतात, जो फीडबॅक येता, बाबा तुमी एग्रेसीव जाता. सो हांव आमच्या पक्षाक सुद्दां हांव परत सांगता की राहुल गांधीन जर नरेंद्र मोदी, अमित शाह हेचे जर करप्शन आनी तेंचेर जर एग्रेसीव अटॅक जावनाशिल्लो जाल्यार आयज जी आमी इम्प्रूव जाल्या पोजिशन ती जावची नाशिल्ली. कर्नाटकान आमी जर एग्रेसिवली त्या टायमार कर्नाटकाच्या BJPच्या CMाचेर एग्रेसिवली अटॅक आनी एक्सपोजर केले नाशिल्ले, कर्नाटका आमी सत्तेर येवपा नाशिल्ले. तेलंगणाकूय हे आमच्या लिडरांक परत सांगता हांव. मेन म्हणजे आयकना कित्याक ते? कारण तुम्ही सांगता ते बरें, ते आयकत दिसना म्हाका सध्या परिस्थिती पळयल्यार. आमच्या पक्षाचे चडशे लिडर आसा ते BJPन विकती घेतल्याक सगळ्यांक. आनी ती लिडरशीप खूब वीक जाल्ली आसा. आमचे जे आसा ते सामके न्यू आसा. आमचो पार्टी प्रेसिडेंटूय न्यू आसा, CLP लिडरूय न्यू आसा. तसे बाकीचे अशे सिनियर लिडर कोण उरलेले ना. आमदार फक्त 3च आसा. असेंब्ली लिडरूय कमी आसा. आमी ग्रूम करपाक जाय आशिल्ले ते ग्रुमींगूय तशें जालें ना. पूण जो मेरेन लोकां भितर आनी जे पळय पॉलिटिकल प्लेयर आसात तेंचे भितर कॉन्फिडन्स येना की काँग्रेस पक्ष आमी एग्रेसिवली सरकारा विरुद्ध फायट करतात, तो मेरेन ते आमचे लागीं येवपाना. सो एक म्हणजे आमी आयज एग्रेसिवली
सरकारा विरुद्ध लढता किंवा हें तुम्ही म्हाका म्हाका आयची परिस्थिती सांगतात. हांव आतां तुमकां 2022 व्हरता. 2022 तुमचे अशेंच गेल्ले 2/3. तुमचे कडेन आमदारय चड नाशिल्ले, तुमी प्रदेशाध्यक्ष आशिल्ले, सगळे गजाली एग्रेसिव्हली चलताले न्ही. ते आतां कित्याक जायना काय म्हणटा हांव. तेन्ना आमचे कडेन तसो कॅडरय आशिल्लो. तो कॅडर आज सायडीक आसा. कित्याक तांकां परत एक्टीव करून घेवपाचें आसा, तांकां इनवॉल्व करून घेवपाक जाय ऑर्गनायझेशनाक. कारण अशीं तर कितलींशींच उदाहरणां आसात त्या सायडीर रावल्यात. कित्याक सपोज काणकोणचो जना सारको, जना भांडारी सारको, जो सदांच एग्रेसिव्हली येवन फायट करतालो, सरकारा विरुद्ध फायट करतालो, आयज तो सायलेंट गेल्लो आसा. एकूच एक्झाम्पल दिता. आयज अमरनाथ पणजीकर आमचो मिडियाचो चेअरमॅन एग्रेसिव्हली एक्सपोज करतालो परत प्रेस कॉन्फरन्स. सो हे जे पयलींचे आमचो जो कॅडर जो आसा सगळो एग्रेसिव्हली फिल्डार येवन फायट करतालो, तो कॅडर आमी एक्टिवेट करून परत रस्त्यार हाडपाची गरज आसा. एक. दुसरी, आमी प्रत्येक मतदारसंघाक लिडर आयडेंटिफाय करपाची गरज आसा की जे लिडर पोटेन्शियल मुखाले आमदार जावपाक शकता. तितून भितर 1-2 न्ही घ्या आनी तांची आतां सावन सुरू जावपाक जाय न्ही. जावपाक जाय. हें जालां. आतां आमचे जे इन्चार्ज आसा दोगूय बाबा ठाकरेजी आनी मॅडम अंजली हांणी आतां जे आमी पयलीं करपाक जाय आशिल्लें तें आनी हेणी आतां एग्रेसिव्हली सुरू केल्लें आसा. ते आतां पयलीं 8 जे आमचे डिफेक्टेड आमदार आसात, जे इल्लिगली मर्ज जाल्ले आसात, त्यांचे मतदारसंघा वचून तो मतदारसंघ उबारपाचे प्रयत्न करतात. ते 2 वर्सां पयलीं जावपाक जाय आशिल्ले. पूण आय एम व्हेरी ग्रेटफूल टू ठाकरेजी आनी अंजलीजी. ते आतां स्वताक भोंवता ह्या मतदारसंघाक. कारण आमचे मडगांव तशी मिटींग जावनाशिल्ली. काल काय पयर केन्ना मडगांव. पण गिरीश भाऊ, एक जो मुद्दो आसा, तुमी आतां तुमी डेस्क इन्चार्जाचे रेफरन्स दिलो म्हणून युती युनायटेड ओपोजिशन आसचें काय नासचें. कारण तुमचे कडच्यान तुमच्या पक्षा कडच्यान आज क्लियर सिग्नल वता की नासचें म्हणून. पूण तांच्या परस गोंयच्या राजकारणाचो तुमकां अभ्यास चड आसा, अनुभव चड आसा. जेन्ना तुमी एकठांय आयले तेन्ना तुमी दक्षिण गोंयांत जिखले. मागीर जेन्ना तुमी एकठांय नाशिल्ले तेन्ना कितें दशा जाली ती आमी 2022 पयली. आज तुमच्या पक्षान भुमिका घेतल्या की अलायन्स नाका, युनायटेड ओपोजिशन नाका. तुमकां मान्य आहा स्टँड? अलायन्स करपाचो काय ना करपाचो तें वेगळें. आमचे लोकल युनिट डिसायड करपाक शकता. हांव हाजेर विचारता, प्रिन्सिपलाचेर विचारता. ज्या परिस्थितीन आयज आमी आसात त्या हितून आमी सरकाराक एसेंब्लीक आनी एसेंब्ली भायर आमी युनायटेडली फायट करपाची गरज आसा. कारण आमी जर लास्ट एसेंब्लीचें गणीत जर पळयलें जाल्यार BJPन सिस्टमॅटिकली ओपोजिशनाक डिवायड केलें, व्हेरी सिस्टमॅटिकली. आनी तेंचे कडेन जस्ट 32% वोट्स घेवन ते सत्तेर आयले. तेणी सगळें यूज करून, म्हणजे आमचे एकूच आमदार तेणी दवरलो जो कॉन्टेस्ट करतालो, तेजे नंतर ताकाय बी व्हेलो. म्हणजे ते देवा मनीस जाका म्हणटा आमी, दिगंबर कामाचो देवा कडेन उलयता डायरेक्ट. सो तो एक उरलेलो ताकाय व्हेलो. सो प्रत्यक्षान तेणी ओपोजिशन म्हणटा तें दवरलेलें ना. म्हणजे आयज आमचे पक्षाचे लिडर सुद्दां एग्रेसिव्हली फायट करपाक शकता. तेजो एक हें की तेणी लिडरूच दवरलेलो ना. पूण आमी लास्ट टायमी अशीच परिस्थिती जाल्ली 2022 तुमी म्हणून हांवें तुमकां तो रेफरन्स दिलो. आमी उठून केले न्ही. आमी लिडर तयार केले, नवीन हाडले, तांकांय परत व्हेले. म्हणजे आयज जो एक ट्रस्ट फॅक्टर आसा तो लोकांचो, तो आमकां विन करतलो जाल्यार पण ताजे उपरांत 2024 जाले. 2024 दक्षिण गोंयांत, उत्तर गोंयांत तुमी युनायटेडली झगडले. तुमकां आज दिसता अलायन्स, युनायटेड ओपोजिशन ही काळाची गरज काय काँग्रेस कॅन से एकला चलो रे? जो मेरेन आमी सरकाराचेर एग्रेशन वाडयना आनी जो मेरेन आमी आमच्या वोटरांक आनी वर्करांक कॉन्फिडन्स दिना की आमी ह्या सरकारा विरुद्ध सिरियसली एग्रेसिव्हली फायट करतात. आयज डॉक्टर प्रमोद सावंत हाचे करप्शन म्हणजे खंयच्याच हितून उरलेलें ना. म्हणजे प्रत्येक गजालीन तेंगेलें करप्शन पावल्लें आसा. आनी हाका आयज सामान्य मनीसचेर अफेक्ट जाता. आयज तूं सामान्य मनशा कडेन उलयलें जाल्यार ते म्हणटा हो सरकार नाका, हो सरकार येवपाक जाय. कोण जाय? कोण जाय, कोण तरी जाय अशी एकठांय येवपाची परिस्थिती दवरल्या. तयार करपाची जबाबदारी ही आमची. कारण आमी ओल्डस्ट पार्टी, गोंयांक राज्य केल्ली पार्टी. आमचे कडेन अजुनूय खंयच्याय मतदारसंघात गेलो जाल्यार कांय न्ही म्हणल्यार 3 ते 5 हजार हे मिनिमम वोट्स. खंयचोय कॅन्डिडेट दवरलो जाल्यार ताका मेळोवपाची. पण डू यू एग्री विथ युअर पार्टीज प्रेझेंट स्टँड की अलायन्स नाका?
हांव तो स्टँड कोणे अनावन्स केलो म्हाका खबर ना हो पण मिडिया कन्सिस्टंटली अनावन्स जाता तो. आतां जर आमकां हेंचे कडेन फायट करपाक जाय कित्याक आमची सद्याची स्ट्रेंथ आनी सद्याचे आमचो जो मुवमेंट जाता रियलिटी त्या मुवमेंटाचेर सद्याक आमी सिंगल हें नासतना आमी एसेंब्लीन आनी एसेंब्ली भायर आमी युनायटेडली फायट करपाक जाय. कारण CLP लिडर आमचे युरी आलेमांव म्हाजे कोतान त्याचे लेवलाचेर प्रयत्न ते करता आसतले सगळ्या आमदारांक घेवन एसेंब्लीन फायट करपाचे. आनीक एसेंब्ली भायर जो अमित पाटकराचो जो रोल आसा तो अमित पाटकर घडयेक सगळ्यांक बरोबर घेवन करता आसतलो. आतां अलायन्स जातलें काय ना जातलें ते मागीर वेगळी गजाल. बट लोकल लिडरशीप तरी युनायटेड आसपाक ह्या विशयाचेर. लोकल लिडरशीप म्हाजे कोतान फायट करपाक सरकारा कडेन हें आसा. इलेक्शना कडेन कितें जातलें ना जातलें हो मागीरचो प्रश्न आसा. पूण आयच्या काळाक आमी सगळ्यांनी युनायटेडली फायट करपाक जाय. सरकाराचेर एक इश्यू घेवन आमी ताका घेरपाचो प्रयत्न करपाक जाय. एसेंब्लीकूय करपाक जाय, एसेंब्ली भायरूय करपाक जाय. एक इम्पॉर्टंट प्रश्न आहा तो कारण तुमची स्टेटमेंट येतगी अलायन्साचेर आम आदमी पार्टीन सांगलें आमी स्वतंत्र वचपा तयार आहात. बाकीचे पक्ष सद्याक त्योच गर्जना करत आसात. एकच गोवा फॉरवर्ड हो पक्ष आसा ताणी सांगलें की वी आर प्रिपोल एलायस ऑफ काँग्रेस, वी विल स्टे विथ काँग्रेस. आज अशी परिस्थिती आनी खूब जाण हें म्हणटात की गोवा फॉरवर्ड पार्टीन काँग्रेसी भितर मर्ज जावचें, सेपरेटांनी कित्याक रावपाक जाय. तुमकां कशें दिसता? हो त्यांचो त्या पक्षाचो प्रश्न आसा. तुमकां कितें दिसता? आतां तेंचे पयलीं प्रपोजल जर आयलें डेफिनेटली पार्टीन तेजेर विचार करपाक जाय. सपोज ते मर्जराचें. कारण 2022 जेन्ना हांव प्रेसिडेंट आशिल्लो आनी तेन्ना हांव अलायन्साक तेंचे बरोबर ओपोज करतालो. पूण हांवें तांकां प्रपोजल दिल्लें त्या टायमार. हांव एग्रेसिवली ओपोज करतालो, हें सगळ्यांक खबर आसा. इट्स बरोबर. पूण तेन्ना हांवें सांगलें तो जर मर्जर करता आय हॅव नो प्रॉब्लम. पूण अलायन्साचेर हेजेर म्हाका तेन्ना ऑब्जेक्शन आशिल्लें त्या हेजेर त्या आनी इट वॉज नॉट हिडन, इट इज ओपन. त्या टायमार म्हागेलो स्टँड क्लियर आशिल्लो. हायकमांडाकूय सांगलेलें मर्जर जर हें केलें जाल्यार परत ते पळय परत वचपाचें ती वाट मातशी बंद जाता. त्या खातीर मर्जर करचें हो म्हाजो तेन्नाचो स्टँड आसा. आयचोय स्टँड म्हागेलो चेंज जालो ना. आय एम स्टील ऑन द सेम हे. सो दॅट वील क्रिएट अ डिफरंट प्लॅटफॉर्म फॉर अस. सो माय स्टँड कोणी म्हणटालो तुमी त्या टायमार ताका ओपोज करताले. हांव त्या टायमार ताका अलायन्साक म्हागेलो ओपोजिशन आशिल्लो, मर्जराक ओपोजिशन नाशिल्लो. आजूय ना? मर्जराक म्हागेलो डेफिनेटली ओपोजिशन नाशिल्लो. त्याय टायमार नाशिल्लो, आयजूय नाशिल्लो. आतां तुमी म्हणलें तशें आम आदमी पार्टीचे जावं बाकीचे पक्ष आसात तेजे इलेक्शना कडेन एकला चलो. हांव तेजेर पावत ना, तेजेर वचत ना. आम आदमीक 40 मतदारसंघान तयारी करची, काँग्रेस पक्षान 40 मतदारसंघान तयारी, जे पक्ष आसा तेणी सगळे मतदारसंघ. आमी अशें म्हणपाक शकता की आमी हो मतदारसंघ वयतले तो मतदारसंघ ना. जेन्ना आयज आमचें अलायन्स अशें कांयच हें जाल्लें ना. आमचें आयचें काम आमच्या पक्षाचें की 40 मतदारसंघाक आमी एग्रेसिवली काम करप आनी 40 मतदारसंघ आमी स्ट्रॉंग करप. 40 मतदारसंघान कॅन्डिडेट आयडेंटिफाय करून तांकां प्रमोट करप. तो 1, 2, 3. हांव 2 आठवड्या पयलीं अमित पालेकार हांची हिडोन गेल्ले. तांणी एक मुद्दो मांडलो आनी जो हांव प्रामाणीकपणान तुमकां विचारता. ते म्हणपाक लागले काँग्रेसीन आतां कॉन्स्टिट्युएन्सीनी मिटींग घेवपाक सुरवात केली. तुमी म्हळ्ळें मडगांवची काल जालें म्हणून. पयली मिटींग बाणावली जाली, दुसरी मिटींग वेळ्ळी जाली, तिसरी मिटींग सांताक्रूज जाली. सांताक्रूज ते स्वता काम करतात, वेळ्ळी आनी बाणावली तांचे आमदार आहात. ते म्हणटात की काँग्रेस आमकां डायरेक्ट सांगता की तुमी नाका आमकां म्हणून. हें सिग्नल तुमकां दिसता दीस इज द रायट थिंकींग काय रॉंग थिंकींग? Congress party's leaders are not wrong to hold meetings in Benaulim or Velim, because our organizational responsibility of Amit Patkar right now is to work in all 40 constituencies. आम आदमीचें काम तेणी चालू दवरपाक जाय. आमी काय ताका आडोवपाक शकना. आमी अशें म्हणपाक शकना की अमित पालेकरान जावं आम आदमी पार्टीन 2 मतदारसंघाक काम करचें आनी 38 मतदारसंघाक काम करचें न्ही हें आमी ताका सांगपाक शकता ना. सो Aam Aadmi Party is wrong in saying that the Congress is coming in the Benaulim or Velim. They cannot say that. Then we can say you work in only 2 constituencies and we'll work in 38 constituencies. Is that acceptable to them? So Aam Aadmi Party हेजेर विचारूच केलो ना. सो खंयचीय पक्ष जेन्ना अलायन्साचे पयलीं वयतात तेन्ना ते सगळे मतदारसंघाक काम करतात. आयज हांव तामिळनाडू आनी पोंडिचेरी आसा. म्हागेलें इन्स्ट्रक्शन दोनूय हांकां सगळे आमी सगळ्या मतदारसंघान काम करप. अलायन्साचे डिसिजन जाता तेन्ना जाता.
कदाचित अलायन जायत ना जायत तयारी असपाय तयारी आमी 40 मतदारसंघात दवरपाक जाय आनी हो मंत्र हांव परत हांकां सांगता हय की कोणूच सद्याक कॉन्स्टिट्युएन्सी वांटून घेवपाक शकनात. आम आदमी पार्टीचे ते रॉंग डिसिजन जेन्ना तेणी क्रिटिसायज केलें आमच्या लिडरांक की बाणावले जावं वेळी वचून आमी मिटींग घेता म्हणून 40 मतदारसंघाक कोणूच कोणाक आडोवपाक शकना. म्हाका एक गजाल मुद्दम विचारपाय आनी एक दीस इज व्हेरी इंटरेस्टिंग की तुमी आतां फाटले इलेक्शनाचो रेफरन्स दिलो की तुमी कसो अलायन्साक ओपोज केल्लो तो गोवा फॉरवर्डा बरोबर. हें जें इक्वेशन आसा गिरीश चोडणकर वर्सीस विजय सरदेसाय ते गिरीश चोडणकर एंड विजय सरदेसाय कसो जालें जे आमकां ह्या दिसांनी दिश्टी पडटा. तशें काय म्हाका तर तशें काय दिसला तुमी कितें केन्नाच कांयच नाशिल्लें अशें म्हणून सांगता म्हाका. आमचे डिफरन्सीस डेफिनेटली आशिल्लो तो ना न्ही आमचे डिफरन्सीस रायट फ्रॉम म्युनिसिपालिटी बरोबर दोनी कावन्सिलर आशिल्ले तेन्ना आतां कितें बदलला ऑन इश्यूज नो पूण जेन्ना जेन्ना तेजेर बीजेपी हल्लो करताले त्या टायमार सुद्दां जावं तेजेर टार्गेट करताले तेन्ना गव्हर्मेंटाचेरय हल्लो हांव करतालो समथींग आज हें इक्वेशन कशें आहा इक्वेशन ओके आसा वी मीट समटायम इन सम फंक्शन पब्लीक फंक्शन आय हॅव very working relation with him. Absolutely, I have no problem with Vijay Sardesai. पयलीं आनी आतां मदीं फरक पडला डेफिनेटली ना कितें आसलें आमची फायट फॉर वी आर गोईंग फॉर अ लॉंग टायम आमचें कॉन्फ्रंटेशन दोगूय आमी एज ग्रुपूय मोरलेस इट इज द सेम आमी फायट करून पळयतले आतां आसा आमी ओपोजिशनान आसा थोडेच ओपोजिशन चड उरलेले ना लिडर्स थंय झगडी करून कितें जातलें काय आतां आमी तर आमचे भितर ओपोजिशन झगडले जाल्यार वाय गीव एडवांटेज टू दीस सो आय कंप्लिटली स्टॉप्ड attacking Vijay Sardesai for a long time. Yeah. Nor he has attacked me on any issues. He is staggered काय political convenience. किती नाव दितल्या का? It's a political atmosphere of Goa right now because आमकां एक ruling असो येयल्लो आसा जेचे कडेन अब्जांनी crore rupees आसात ते सगळे तरेचे मॅनेजमेंट करतात. सो हांचे कडेन जर फायट करतलो जाल्यार कितें गोंयकार आयज दुख्खी आसा गोंयकार रडटात कारण ज्या तरेन तेणी लास्ट टायम ज्यो थोड्यो पॉलिटिकल पार्टी हांगा हाडले गोंयांत त्यो पळयल्यो जाल्यार तें दिसता क्लियरली की खुबश्या पार्टींक कोणाक हाडले तेणी टीएमसी हाडले टीएमसीन आमचे जवळ जवळ 40,000 बीजेपीन हाडले म्हणटा तुमी आतां टीएमसीन 40,000 पयर तेंचे हेणें सांगलें न्ही तेंचो जो गोवा युनिटाचो कन्व्हेनर आसा समील वळवयकर पयर तो रिजायन जालो त्यांनी क्लियरली स्टेटमेंट दिला की आमकां हायकमांडाचो तेंच्या हायकमांडाचो प्रेशर येता की काँग्रेस पार्टीचे लिडरांचेर उलोवचें राहुल गांधीचेर उलोवचें राहुल गांधीक एक्सपोज करचें आनी ते आपल्याचेर पार्लमेंट इलेक्शनाचे पयलींच्यान तो प्रेशर येता म्हणून सांगतालो तरी आसतना आपणें सस्टेन केलें तें प्रेशर आनी तो रिजायन जालो. सो हेजो अर्थ कितें हो एक पॉयंट जालो. आम आदमी पार्टीन 60,000 वोट्स काडले सो टीएमसीन 40 काडले हेणी 60,000 काडले आनी जी एक पक्ष तेन्नाच उबो जालो जेका आमी धरलेले 5% जातले तेणी जवळ जवळ 94,000 वोट्स काडले. सो हे तर तिगांयचे पार्टीचे वोट्स पळयले जाल्यार 2 लाख वोट्स जाले म्हणजे गोंय राज्यांक 2 लाख वोट्स फॉलो ह्यूज नंबर इज अ ह्यूज नंबर. आनी आमी कितले वोट्सांनी इलेक्शन हाडल्यार आमी टोटली फक्त 2,500 वोट्सांनी म्हणजे 2 लाख वोट्स आमी अशी फुटली आनी एंटायर आमचे 9 कॅन्डिडेट 2,500 मतांनी टोटल म्हणजे मुख्यमंत्री हो 450 मतांनी जिखता. एक्झाम्पल रवी नायक हो अशे 100चे हितून मतांनी जिखता. अशें जर तुमी काउंट केले सगळे 9 कॅन्डिडेट म्हणटा तुमी 2,500 मतांनी पडले 2,500 मतांचेर पडले. जर हितूंतली खंयची एक पार्टी सुद्दां येनाशिल्ली जावं थोड्यांनी येणी म्हणजे आमचो जो सेक्युलर जो वोट्स आशिल्लो तो सेक्युलर वोट्स आमचे ते जे लोकांक मिसगायड केले जी पार्टी आशिल्ली जाल्यार म्हणटात तुमी आज परिस्थिती वेगळी आसपाची. आयज परिस्थिती वेगळी आसताली आनी गोंयकार आयज खुश आसता आशिल्ले गोंयकारांक आयज डिवायड केलो वयता वेगळे वेगळे. आयज इकोलॉजी इन्वायरमेंट कशें डिस्ट्रक्शन जाता पळय आयज थोडे NGOs येवन मुखार सरतात आनी आयज ओपोजिशनाचें काम आयज जे प्रामुख्यान आयज पयर जो प्रोटेस्ट जालो लँड कन्वर्जन बेसिकली हो NGOन सगळ्यांनी लीड घेवन केलो. सो आयज सगळे NGO एक्टिविस्ट जाले आजून लोकां भितर फ्रस्ट्रेशन जालां की हे गोंय काबार करता म्हणून. निमाणी एक गजाल सांगात 2/3 गेले हे चड वायट दिसले काय संकल्प गेले हे चड वायट दिसले? दोगूय तितलेच दुखाचे चड खंयचे
संकल्पाचें खूब खूब पर्सनली हें जालें कारण ते इतली बॉडी डिफीट जावन सुद्दां पार्टी तेजेर रावली. राहुल गांधी गोंयांत येवन तेजे मतदारसंघात गेलो. प्रियंका गांधीन तेंगे हें केलें. म्हणजे संकल्पाक आमी सारके पार्टीन एक तेजे ल्हान स्पेशल चायल्ड अशें ताका आमी पार्टीन ताका प्रमोट केल्लो. आनी तो एक कॅडरांतलो NSYचो प्रेसिडेंट, यूथ काँग्रेसचो एक्स प्रेसिडेंट. कारण तेजें एक एग्जाम्पल आमकां दिवपाक मेळटालें कॅडर कसो बिल्ड जावन एक म्हणजे एक संकल्पान सगळ्यांक चड लुकसाण केलें म्हणजे तांकां जे लॉयलिस्ट आसात पार्टीचे, जे पार्टी बरोबर रावतात आनी तितून भितर जेंकां पळय सद्याक हें आसा पळय थोड्यांक जना तेजे बरोबर आसा म्हणून ताका कुशीक दवरप. म्हणजे जना संकल्पा बरोबर वयतलो अशी अफवा केली. थोड्यांनी हें केलें की संकल्प आनी गिरीश अजुनी क्लोज आसा. हांवें ज्या लिडर पक्षान सोडून गेले तेंचे कडेन हांवें पर्सनल रिलेशन तोडलीं संकल्प धरून. संकल्प म्हणटा तुमी चड लागले. संकल्पाचे म्हाजे अटॅचमेंट आनी क्लोजनेस खूब आशिल्लें बिकॉज वी वर्क टुगेदर फ्रॉम NSY days, youth Congress days, very closely. And that is more personal. खूब पर्सनली इट वॉज तेजे नंतर तो म्हाका केन्ना फेस टू फेसूय संबंध तोडले. संबंध हांवें जे पयलीं डिफेक्शन जाल्या 10 जाणां कडेन हांवें तेंचे कडेन कंप्लीट म्हणजे तांकां ज्यो मॅसेजीस मागीर ग्रूप आसता तितूंतल्यान सुद्दां हांवें डिलीट केले. हांव हें धरता की तें पॉलिटिकल रिलेशन वेगळें आनी पर्सनल रिलेशन वेगळें. हांव जेन्ना म्हणटा काँग्रेस जो म्हाजी फॅमिली काँग्रेस परिवार तेन्ना तुगेले फॅमिलीक तर कोणें डीच केलें जाल्यार तूं तेडे रिलेशन दवरता आशिल्लो. सो काँग्रेस ही म्हाज्या प्रत्येक हितून आसा. आनी काँग्रेसीक जेन्ना कोण धक्को दिता तो म्हाका म्हज्या फॅमिलीक दिता तो म्हाका धक्को दिता. सो हांव आनी काँग्रेस पक्ष हांव आगळ पळयना. सो जेणे कोणें धक्को दिवन गेलो तांचे बरोबर रिलेशनशीप तेंचें रिलेशन कोण म्हाज्यान सुभाष शिरोडकराचें रिलेशन कितलें क्लोज आशिल्लें, म्हाज्यान रवी नायकाचें रिलेशन कितलें क्लोज आशिल्लें हें सगळ्यांक खबर आशिल्लें. म्हाज्यानी लुईजीन फालेर तसो डिफेक्ट जावन गेलो नाशिल्लो पूण तो पक्ष सोडून गेलो जेन्ना गरज आशिल्लें. म्हागे रिलेशन तेजे कडेन सुद्दां खूब हें जालें. म्हाका दुख्ख जाता म्हाका तेजेर एटॅक करपा पडलो कारण म्हाका इनिशियली ग्रूम केलो पॉलिटिक्सांक म्हणजे यूथ काँग्रेस प्रेसिडेंट हाडपाक सुद्दां लुईजीन फालेर आशिल्लो. लुईजीन फालेर म्हाका खूब ग्रूम केलो बाकी सगळे लिडरां बरोबर. पूण जेन्ना म्हाका तो पक्ष सोडून गेलो म्हाका ताका एटॅक करपाक म्हाका खूब दुखतालें भितरल्यान म्हणजे म्हाजेर हांव स्वताचेर एटॅक करता अशें दिसतालें. पूण तरी आसतना पक्षाक आनी म्हाका हांवें वेगळें केलें ना. हांवें लुईजनाक फालेर त्याच मापान गेले त्याच हितून. पूण ह्या सगळ्या भितर अजुनूय म्हाजे कडेन जर रिलेशन कंटिन्युअसली आसा जाल्यार लुईजीन फालेर म्हाका फेस्टिवलाक फोन करता आनी वीश करता. म्हणजे आनी कोणाच्याच बरोबर ना आनी कोणाच्याच बरोबर म्हागेले संबंदूच ना जावन लिंक ना. म्हाका ताका पळयतकूच म्हाका तिडक येता सारकी. गिरीश बाब पयलीं 10 आनी मागीरचे 8. गिरीश बाब कंप्लिटली आउट ऑफ टायम बट सदांभशेन काळजांतल्यान उलयले आनी त्या खातीर तुमचे कडेन उलोवपाक बरें दिसता. प्लेजर टॉकिंग टू यू. थँक्यू.